पयलीं 15 तारखेक प्रपोज केल्लें, बट 9 तारखेच्यान होळी सुरू जाता आनी 9 तारखेच्यान म्हणजे होळी प्रत्येक गांवांत शिमगो हो त्या 8 दिसांनीच उरता. आमी सरकारी शिमगो मागीर जरी म्हटलो 9 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत प्रत्येक गांवांत शिमगो आसता. सो दॅट कन्सिडरींग दॅट आमी म्हटलें निदान आमकां 8 दीस पोस्टपोन करूंक मेळटा आसत जाल्यार हांवें स्टेट इलेक्शन कमिशनाक रिकमेंडेशन धाडलेलें. सो दॅट दे हॅव टेंटेटिवली डिसायडेड इज 22 म्हणजे फुडलोच आयतार, टेंटेटिव्ह आयतार अशें म्हटलां तेंच्यांनी. नोटिफिकेशन येतलें तेजें, रिजर्वेशनूय येतलें वांगडाच. सगळो विशय तसो स्टेट इलेक्शन कमिशन पळयता. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याचेर गोंयच्या आर्च बिशपान कायद्या आड जाहीर भुमिका घेतिल्ल्यान बीजेपीत घुसमट चल्ल्या. मुख्यमंत्री खंय आर्च बिशपाक मेळपाचो आसा. गोंयच्या आर्च बिशपाक हांव मेळपाचो आसा. मेळपाचें आहा तांकां. तुम्ही विशय डिस्कस करून हें करतली. Congress have demanded yesterday that director should apologize on the rude behavior. जातलो विशय, सोंपतलो तो.